नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या अपडेटीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. डेथ्स जायत आसात. आत्ता आमकां आनीक डेथ आयल्या ती म्हळ्यार 79 year old पेशंट फ्रॉम वाडे वास्को. आनी सकाळी आज उठत सावन म्हाका दिसता एवरी 2 hours आमी एक डेथ रिपोर्ट करत आसात. इज अ व्हेरी अनफॉर्च्युनेट थिंग. आनी ज्यो डेथ्स जाल्यात सकाळी सावन त्यो वेगवेगळ्या वाठारा भितर जाल्यात. मडगांव जाल्या, पणजी जाल्यात, वास्को जाला. आनी ज्यो चडश्यो डेथ्स ज्यो जाल्यात त्यो अश्यो आहात की ज्यो 1 तारखेक किंवा 2 तारखेक एडमीट जाल्ल्यो आनी विदीन 72 hours दे पास्ड अवे. कितें चल्ल्या परिस्थिती ऑन ग्राउंड, कित्याक लागून 2-3 दिसां भितर एडमिशना उपरांत पेशंट ना आता, अशें ह्या सगळ्या गजालींचेर चर्चा जावप गरजेची. गोंयभरच्यान आमकां रिपोर्टर जॉयन जाल्यात. कितें चल्लां तें जाणून घेवया. हांव सगळ्यांत पयलीं वता आमचो चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा म्हऱ्या. लौकीक, कितें आहा आयचे अपडेट? या लौकीक, गो अहेड. जस्ट मेन पॉयंटाचेर वयचे म्हणजे तिसवाडीची हे दिसता. तिसवाडी 200 वयर केसी सध्या तिनू हेल्थ सेंटरां जाल्यार पणजी, अर्बन, चिंबेल आनी आमचे खोर्लेचे. दुसरे एक म्हाका मेन सांगपाक जाय डिपार्टमेंटाचे, गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आनी पॉझिटिव्ह सांपडपाक लागल्या. कांय दीस इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान एक केस सांपडिल्ली. मागीर तेंच्यांनी ठरयलें की फक्त क्लोज कॉन्टॅक्ट आहा ते मनशाक तेंचें टेस्टिंग करप. हेजे पयलीं ह्या दिसांनी तेंच्यांनी नवी सिस्टम जाली की क्लोज कॉन्टॅक्ट वा सिम्पटम आशिल्ल्या मनशाकूच ते टेस्ट करपाक वयता. तेंच्यांनी क्लोज कॉन्टॅक्टांक टेस्ट केले. तितूंतले पयलीं 2 आनी मागीर 4 अशे टोटल आतां इन्फॉर्मेशनच्या पणजेच्या डिपार्टमेंटान 7 केसी जाल्यो. आतां ते भिले आनी आतां ते सगळे फूल डिपार्टमेंट टेस्टिंग करपाक वयतले. फूल डिपार्टमेंटाचो स्टाफ टेस्टिंगाक वयतलो. म्हणजे ते एक लेवलाचे म्हणजे ते एक फॉलो करता की क्लोज कॉन्टॅक्ट पयलीं करुया, कोणाक सिम्पटम आहा जाल्यार पयलीं करुया. एक केस सापडटा तशें ते मागीर फुडले सर्कल करीत वयता. म्हणजे एकदां तशें करीत जाल्यार कळटा. फूल सगळो स्टाफ वांगडाच एकच दीस करून उडयलो जाल्यार सगळे पिक्चर क्लियर जाता. पण ते एक केस मेळटा तशी ते फुडें वचपाक सोदता. तर हे सिस्टमीचो एक हो प्रॉब्लेम. दुसरें म्हाका सांगपाक जाय आसलें ते आयसीजी म्हटलें तुमी 72 hours भितर हॉस्पिटलान पावन 72 hours भितर डेथ जावपाक लागल्या. तेची केस 29 year old भुरगो आल्तीन रावपी. तेका खूब दीस जाले म्हणजे तेजी मातशी हलगर्जीपणा की तेका सिम्पटम्स आसले, तेका थंडी बी जाल्ली, फिवराचे सिम्पटम्स आसले. तेणी मदीं केअर घेवना. मदीं तेंचो ईद जालो. तेजे उपरांत तो खंय म्हापसा भयणीगेर गेलो. म्हापसा भयणीगेर तेका मातशे चड सिम्पटम दिसले. चेस्ट पेन बी जावपाक लागली म्हणून तो प्रायवेट हॉस्पिटलान गेलो. प्रायवेट हॉस्पिटलांतल्यान म्हापसा डिस्ट्रिक्ट गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान हाडलो तेका. थंयच्यान मागीर तो कोवीड हॉस्पिटलान पावलो. आनी कोवीड हॉस्पिटलान पावन एक विदीन 48 hours म्हणजे इन्फॉर्मेशन आहा तेन्ना 48 hours भितर तो एक्सपायर जाला. आनी आतां कळ्ळा तेजो रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आहा म्हणून. एक्सपायर जावचे पयलीं 2 वरां सुद्दां तो फोनाचेर कोणा कडेन नॉर्मल उलयला आनी एकदम मागीर तेका कितें जाल्ल्यान तो एक्सपायर जालो. दुसरी गजाल मातशी हितून सिरियस की तेंचे फॅमिली मेंबर आहा तो हितून गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्सान कामाक वयता. जंय IAS ऑफिसर रावतात. मुद्दम मेन्शन करता थंय IAS ऑफिसर रावता. तेंच्या घरान ते रांदपाचें बी निवळसाणीचें बी काम करपाक ती थंय वयता. म्हणजे आमी आपले पद्दतीन जाय तशें आमी सेफ्टी प्रिकॉशन्स घेता. सॅनिटायझर यूज गरजेच्या प्लेसीचेर वचप ना. शक्य तितले आमी आपल्याक प्रोटेक्टेड दवरपाचो यत्न करता. पण खंयच्यान तरी एक चूक घडलेली आसता की आपूण पॉझिटिव्ह जावपाचे चान्सीस वाडटात तितूंतल्यान. ते एक बेस्ट एक्झाम्पल तेजें. आमी खूब कितें काळजी घेवपाक सोदता पण खंय तरी आतां ती चुकोन समज फॅमिली मेंबर पॉझिटिव्ह आहा आनी तो दुसऱ्यागेर कामाक वयता ते फॅमिलीकूच दिवपाक शकता. तो जो आल्तींतलो भुरगो आसा तो भयणीगेर वचून एक रात रावला. तेका सगळे सिम्पटम आसले पण तो टेस्टिंगाक गेलो ना वा तो ट्रिटमेंटाक खंय गेलो ना. लोकां कडल्यान चुकता. दुसरे वटेन गव्हर्मेंटाची सिस्टम आहा जी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटा सारके पयलीं फक्त क्लोज कॉन्टॅक्ट करुया. मागीर कोण सिम्पटम आसा जाल्यार पळोवया. मागीर जेन्ना केसी वाडल्यो तेन्ना म्हणपाक लागले आतां सगळेच करुया. सो हो एक प्रॉब्लेम जाला. दुसरी एक जीएमसींतली आमकां एक इनपूट जीएमसींतल्यान स्टाफाचो फोन येयल्लो की तो सांगता की कोणाचे सॅम्पल कोणाक जर सिम्पटम्स दिसले सॅम्पल घेतले तेजे ते काडून ते वार्डान दवरता. आनी तेजो केस सुद्दां केसीचो फास्ट रिपोर्ट हाडून ते डिसायड करना की बाबा कोवीड हॉस्पिटलान धाडुया काय तेका सामको आयसोलेशनान दवरुया. आनी वार्डान येवन मागीर पॉझिटिव्ह जाल्ले केसी जात. बेश्टे म्हणून सॅम्पल घेवन टेस्टिंगाक धाडले. वार्डान येयलो आनी वार्डान येवन पॉझिटिव्ह तितून थोडे स्टाफूय मागीर पॉझिटिव्ह सांपडपाक लागले. ते स्टाफा भितर जीएमसीचे आतां भंय पातळपाक लागला की बाबा ह्यो सुद्दां केसी ज्यो बेगीन रिजल्ट हाडून तेंकां पयलींच कुशीक काडपाक जाय. बेगीन कित्याक रिपोर्ट येयना म्हणून.
लोकीक एक गजाल अल्तिनाचेर जी डेथ जाल्या म्हाका दिसता खूब जाणांक ताजो धक्को बसला, कारण द पर्सन वॉज 29 इयर ओल्ड. आनीक तुवें जर सांगलें ताची आवय गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्सांनी आनी IAS ऑफिसर ज्या गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्सांनी रावतात थंय काम करताली. तिची टेस्ट बी जाल्ली काय हे जे सरकाराचे नवीन प्रोटोकॉल आसा तातूंतल्यान प्रश्न सुटपा वाट्याचे नवीन प्रश्न निर्माण जातात तें जाल्लें? आमी हांव डिटेलान फायंड आउट करपाक गेलो, थ्रू फ्रेंड रिलेटिव्हा कडेन उलोवपाक गेलो. प्रॉब्लेम कितें जालो, फॅमिलीकूच खबर नासलें की लास्ट पर्यंत तो पॉझिटिव्ह आहा म्हणून. आनी जेन्ना कळ्ळें तेन्ना ती सगळी आवय ती हॉस्पिटला कडेन बी आसली. म्हणजे तो संडे तो म्हापसा भयणीगे तेवटेन गेला. मागीर तो रोखडोच प्रायवेट हॉस्पिटलान गेला. प्रायवेट हॉस्पिटलांतल्यान आजिलो, मागीर घरा कडेन कितें गेला, कितें तरी प्रॉब्लेम जालो म्हणून मातशी कन्फ्युजन आहा. म्हाका सारकी डिटेल मेळना. पण तेंकां तो कोवीड हॉस्पिटलान पावल्या उपरांत कोवीड हॉस्पिटलान धाडला, म्हणजे पॉझिटिव्ह आहा म्हणून. कम्युनिकेशन मातसो प्रॉब्लेम आहा भितर. आनी तिंका टेस्टिंग बी करपाचो टायमूच मेळना तिंका. तो रोखडोच काल राती एक्सपायर जालो, तो राती लेट. सो प्रमोद या थँक्स अ लॉट. लोकीक गरज पडल्यार परत येता. हांव थंयच्यान वता वास्को. विक्रम आसा आमचे बरोबर. विक्रम, कितें आहा वास्कोची अपडेट? परिस्थिती सुदारल्या आनी लोक कितें म्हणटात? सर, वास्कोची आयकूंक येता न्ही सर? हय, गो अहेड. हय, वास्कोची परिस्थिती सर तितली बरी ना आनी लोकांच्या मदीं एक बरो बोवाळ पडला. आनी जस्ट आमी आतां आयकूंक येता की एक 79 इयर्स ओल्ड पर्सन फ्रॉम वाडेम हॅज सकम टू द व्हायरस. आनी सर आयज मुर्मुगांव तालुक्यान एक कोवीड डेथ ही जाली, आनी एक नॉन कोवीड डेथ म्हणजे आयज एक ट्युलिप कंपनी कामाक वचपी मनशाचेर गाडयेन जेन्ना तो मडगांवच्या भायर सरून वेर्णा वतालो ताचे गाडयेचेर झाड पडलें आनी ही वॉज ट्रॅप्ड इनसायड आनी तो अनफॉर्च्युनेटली मेलो. म्हणजे ट्युलिप जी कंपनी आसा ही 14 दिसांनी हालींच चालू जाल्ली. सो अबाउट दी डेथ्स दीस इज द सिच्युएशन. आनी एक गरजेचें म्हणजे हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, म्हणजे आयज वास्कोन एक मोठो बोवाळ पडला. म्हणजे वी हॅव दी मॅक्सिमम नंबर ऑफ केसीस, वी आर रिपोर्टिंग द मॅक्सिमम नंबर ऑफ डेथ्स. पूण जालां अशें सर की आतां आमी जेन्ना आमी दोतोरां कडेन बी उलयता, तांचें म्हणणें आसा की आतां एक IMAन खंय एक डिसिजन घेतलां की ऑल तालुका लेवल they are going to form a committee of doctors, and these doctors will be monitoring the health parameters of the people who are at home quarantine. जे कोण home quarantine option घेता ते आपले लिस्ट डेप्युटी कलेक्टर दितले. डेप्युटी कलेक्टर विल गिव इट टू द हेल्थ ऑफिसर, आणि हेल्थ ऑफिसर काय जे डॉक्टरांक आसा प्रत्येक तालुक्यान नेमतलो, आणि ते मागीर ऑन द टेलिफोन फ्री ऑफ कॉस्ट तांची म्हणजे जे हेल्थ पॅरामिटर्स आर दे विल मॉनिटर. बट दे आर सेइंग दॅट दे विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी, म्हणजे ताका सपोज हेल्थ डेट्युरेट जाता जाल्यार दे शूड नॉट बी हेल्ड रिगली रिस्पॉन्सिबल. आणि अजुनूय ही सिस्टम खंय हेल्थ सेक्रेटरीक दिल्ली आसा, पूण अजुनूय अप्रुवल जावंक ना. दुसरी गजाल म्हणटा ती सर, आतां आमी आयकता प्रत्येक फावट की मनीस मरता, 29 इयर्स ओल्ड मेलो, कोण 14 वर्साचे भुरगे मेले. सो प्रत्येक फावट एक सिच्युएशन अशें येता की वी आर अज्युमिंग की ताजो कोमॉर्बिड आशिल्लें, कोणाची किडनी फेल जाल्ली, कोण म्हणटा की प्रेशर आशिल्लें, डायबिटीस आशिल्लें. पूण एक म्हाका जे आतां सुत्रांचे न्यूज जे आयिल्ले आनी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वीच आय वॉन्ट टू कम्युनिकेट थ्रू आवर चॅनल. म्हणजे अशें जाता की लोकांची मागणी आसा की वॉट एवर द आसा ते इट शूड बी मेड अवेलेबल टू द पब्लीक, कित्याक लोकांक कळपाक जाय. अशें आयकूंक येता की जेन्ना एक मनीस हार्टाचे प्रॉब्लेम आसता, जेन्ना ताका कोवीड टेस्ट पॉझिटिव्ह करता, ताका जेन्ना हॉस्पिटलान व्हरता, ज्यो ताज्या हार्टाच्यो गुळयो आसता, त्यो बाकीच्यो ज्यो गुळयो आसता विच इज टेकिंग रेग्युलरली, दोज आर स्टॉप अशें आमकां आयकूंक येता. आनी नर्स ज्यो आसता तांचे कॅल्शियम आनी विटामीन आनी झिंकाच्यो गुळयो पयसल्यान ते पेशंटाक दवरता. जावं कोणाक जर डायलिसीस आसा जाल्यार डायलिसीस when is taken to the ESI hospital, probably those facilities are not available, and लागून खंय हेल्थाक मार पडटा. जावं जो कोण प्रेशर डायबिटीस आसा, ही इज रेग्युलरली टेकिंग डायबिटीस टॅबलेट्स, प्रेशर टॅबलेट्स. पूण जेन्ना खंय तरी तो एक कोवीड केअर सेंटरान वता, ताका ती गुळयो आपल्या बरोबर व्हरपाकूय मेळना, काबार जाल्यार मागोवंक मेळना. आनी जे डॉक्टरांक जे कॅल्शियम, विटामीन आनी झिंक जे गुळयो दिता ताजेर तो डिपेंड आसता, आनी ताका लागून फ्लक्च्युएशन जावन एखादी लोक मरता काय असो एक व्हडलो प्रश्न वास्कोन पडलेलो आसा. दुसरी गजाल म्हणटा ती लोकांचें म्हणणें आसा की आतां जशें की आमी आयकूंक येता एक मेगास्टार अमिताभ बच्चन 77 इयर्स ओल्ड जालो. he had got comorbid condition, ताका प्रेशर, डायबिटीस, लिव्हर प्रॉब्लेम सगळे आशिल्ले, बट ही वेंट टू अ प्रायव्हेट हॉस्पिटल, गॉट हिमसेल्फ क्युअर्ड आनी केम बॅक. पूण वास्कोन सद्याक सर आतां असो एक बोवाळ पडला की प्रत्येक इंडिया लेवलाचेर एक कोवीड इन्शुरन्स एक नवें चालू जाला. कोवीड इन्शुरन्स आशिल्ल्यान ते मनशाक if he applies for the insurance, he can go to any private hospital and up to 5 लाख म्हणसर ताका एक कोविड ट्रिटमेंटा खातीर ताका पयशे मेळटा. पूण आमच्या गोंयांत अशें जालां की वी आर डिपेंडंट आयदर ऑन अ कोवीड केअर सेंटर ऑर एन ESN.
म्हणजे जरी कोण पॉझिटिव्ह जालो, जे कोणाकडे पैसे आसा तोही कोविड केअर सेंटरान, जे कोणाकडे पैसे ना तोही कोविड केअर सेंटरान, जरी तो आमदार असलो जाल्यार ताजी कोमोरबिडा खातीर तो जीएमसीन. अशें सर लोकांचें म्हणणें आसा की प्रायव्हेट हॉस्पिटल आमी रेक्विजिशन करून घेता. जर हांव एक एमपीटीचें हॉस्पिटल रेक्विजिशन करून घेता, वाय आर दी प्रायव्हेट सेक्टर्स नॉट ओपन फॉर पब्लीक? म्हणजे जे कोणाक एक वचूंक मेळटा फॅसिलिटी, जे कोणाक मनशांक दिसता की आपूण एक प्रायव्हेट ट्रिटमेंट घेवचें, जावं थंय व्हेंटिलेटराचे आपले आपले आपूण खर्च करून आपूण सर्वायव्ह जावचो, कित्याक ते लोकांक रिसोर्सीस, वाय इज द एडमिनिस्ट्रेशन हेल बेंट की आपूण प्रायव्हेट हॉस्पिटल ओपन करचो ना? इट इज ओनली गोइंग टू बी कोविड केअर सेंटर ऑर दी ईएसआय हॉस्पिटल. म्हणजे समज एक मनशान इन्शुरन्स व्हेरी व्हेरी व्हॅलिड पॉइंट. कारण जेन्ना आमकां दिसता की देशांतले व्हडले व्हडले लिडर जेन्ना पॉझिटिव्ह टेस्ट जातात तेन्ना ते गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलां वचनात, ते तुगे प्रायव्हेट हॉस्पिटलां वतात. आणि सामान्य मनशाक मात सांगतात की तुमकां आनी कांयच पर्याय ना, तुम्ही गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलाकच वचपाक जाय. आणि प्रायव्हेट सेक्टराक अजून मेरेन सरकारान कित्याक इन्वॉल्व करून घेतलें ना, टेस्टिंग धरून सगळे गजाली मेरेन, ते म्हाका दिसता व्हडली कुवाडी आसा. अशी कितें आसा कोविड ट्रिटमेंटा भितर की जे प्रायव्हेट सेक्टराक कळना, पण गव्हर्नमेंटाक चड कळटा म्हणटा गव्हर्नमेंट, आनी तेंय बी अशे तरेन चलयता सुविधा की ह्यो धड जाग्यार नात, जाचे खातीर मिटींग घेवन व्हडले रिवॅम्प करचे पडटात. ही अशी जर परिस्थिती आसा जाल्यार प्रायव्हेट सेक्टराक कित्याक इन्वॉल्व करून घेतलें ना? आय थिंक इज अ बिग बिग क्वेश्चन. थँक्स अ लॉट विक्रम. या गो हेड. अनेक सांगता शॉर्ट, म्हणजे आता एक अनेक मोठो बोळ पडला की आता एक कंटेनमेंट झोन जे आसा मांगरान आणि जे खारेवाड्याचे जे कंटेनमेंट झोन सद्याक आसा ताचेर सर एक पॉलिटिक्स चालू आसा. आणि अशें म्हणजे आता एक कावन्सिलर इज सिटींग ऑन हंगर स्ट्रायक की तो कंटेनमेंट झोन ओपन करचो, आणि एका वाटेन आमदारूय डिमांड करता की कंटेनमेंट झोन ओपन करचो. पूण बाकीचे जे लोक आसा तांचे भितर एक बोळ पडला. म्हणजे इट इज टू सायड्स ऑफ द सेम कॉइन. आता एक सायडीच्यान मांगूर कंटेनमेंट झोन जे आसा थंय एंट्री आणि एक्झिट दोन गेट्स आसतले. जे कोण मनीस कामाक वचपाक शकता ते मनीस कामाक भायर सरपाक शकतले. सो लोकांची आता वास्कोन एक बोळ पडला की वॉट प्रोटोकॉल्स इज द गव्हर्नमेंट ट्रायंग टू यूज. म्हणजे थंय टेस्टिंग तांच्यांनी कितें केलां सर, एक 10,000 तरी लोक आसा तांच्यांनी 3,000 लोकांक टेस्ट केल्या. जे लोक टेस्ट जाल्ल्या ते नेगेटिव्ह जावन परते आयल्या. पूण आता जे बाकीचे लोक थंयच्यान भायर सरतले ते पॉझिटिव्ह आसा काय नेगेटिव्ह आसा ताजें कोणाचे कडेन उत्तर ना. या थँक्स लॉट विक्रम. हांव मुखार वता, हांव काणकोण वता आतां. बबेश आहा आमचे बरोबर. बबेश, काणकोणची अपडेट कितें? प्रमोद, आज काणकोणां 5 केसी डिटेक्ट जाल्ले आसा. खंयची म्हणून एक्झॅक्ट आमकां इन्फॉर्मेशन मेळना अजुनी. त्यो क्लोज कॉन्टॅक्ट आसा अशी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा. ते पयलींचे पेशंट जाल्यो. सेकंड थिंग म्हळ्यार जे रक्षाबंधना 2 दिसां पयलीं जो बाजार जालो त्या बाजारांत अशें दिसून येयलें की फक्त पुलीस फायन मारता म्हणून लोकांनी मास्क घातलेली, नाल्यार लोक मास्क सुद्दां घालपाना येयल्ले दिसता म्हाका. सोशल डिस्टन्साचो सामको फज्ज उडयल्लो. तिसरी गोष्ट म्हळ्यार जी आमी कांय दिसां पयलीं कारवारच्या पेपराचेर हेडलायन येयल्ली 2 ऑगस्टासून कारवारची गेट ओपन म्हणून. आमी क्रॉस चेक केलें, कारवारचे कांय ऑफिसरांक फोन केले. सो तशें कांय ना म्हणून सांगलें तेणी. सध्या तरी पयलीं आयिल्ले त्याच कंडिशन आसा. ओवर टू प्रमोद. थँक्स बबेश. हांव थंयच्यान मुखार वता फोंड्या. विवेक आसा आमचे बरोबर. विवेक, कितें फोंडेची अपडेट, म्हळ्यार पावसाची अपडेट, राजकारणाची अपडेट, कोविडाची अपडेट, कितें चल्लां? प्रमोद, 2 दीस जो पावस पडलो भरपूर फोंड्या वाठारांत आनी म्हाका दिसता गोंयभर पडला. तितूर जायत्यो केसी जाल्या. म्हणल्यार म्युन्सिपालिटीची एक गाडी डॅमेज जाल्ली आसा, एक कंपाऊंड वॉल पडोन एक रिक्षावाला साल्वार जाला. मागीर तशेंच जायते बारीक बारीक घरांचेर झाडां पडल्या. अशें प्रति 16 कॉल सुमार फायर स्टेशनां येयल्ले आयज, आनी तितूर 14 कॉल कितें तेंच्यांनी सद्या पर्यंत आतां एटेंड केल्ले आसा. जवळ 50,000 प्रॉपर्टी लॉस अशें म्हणून तेणें सांगलेलें आसा. दुसरी गजाल म्हणल्यार कोविड केसीसाचेर येता. म्हाका दिसता कोवळ्या मेजर एक सेटबॅक जाला आसा. म्हणल्यार एकूण 29 केसीस रिपोर्ट जाल्ल्यो ह्या दिसांनी आफ्टर 25th ऑफ जुलय. आनी ते उपरांत म्हाका दिसता 10 भितरल्यो रिकवर जाल्यो आनी अजून 19 केसी एक्टीव आसात. आनी सगळे 19ूय हे लोक आसा ते फर्मागुडी कोविड केअर सेंटरान एडमीट आसात. तितूर मेजर म्हणल्यार चडश्यो कंपनीच्यो, म्हणल्यार तुलीप कंपनीच्यो जवळ जवळ 10 केसी. मागीर ते उपरांत MRF, IFB, एक PWDन कामां आशिल्लो डिव्हिजन 18 तो एक मनीस जाला. मागीर 4 जाण हुबळीच्यान येयल्ले. सो म्हाका दिसता सरपंच राजेश कोळेकर आहा तो बरी तरेन सगळे पद्दतीन केअर घेता. पण काल दिसता एक डेप्युटी कलेक्टराक फोन केल्ले कडेन तेका म्हाका दिसता तेका बरो रिस्पॉन्स आयलो ना. आनी ताणें चीफ मिनिस्टराक आयज रिक्वेस्ट केल्ली आसा की गव्हर्नमेंट ऑफिसर आहा त्या हितूर आमी जेन्ना सरपंच पंचायत जेन्ना फ्रंटलायनीचेर आहा म्हणटा तेन्ना ह्या मनशांनी कॉपरेट करपाक जाय. आनी लोक हेंका विचारल्या कारणान हेंका गव्हर्नमेंटा कडल्यान इन्फॉर्मेशन जाय पडटा. कित्याक
होम आयसोलेशन आहा ते अजून पर्यंत एसओपी क्लियर केल्लो ना. सो ते क्लियर करचे म्हणून अशें तेणें डिमांड केल्लो आसा. मेजर गजाल एक घडल्या आयज दनपारां फोंड्या भितर की रवी नायक हाचे दोगूय चले रॉय नायक आनी रितेश नायक. रितेश नायक तो कावन्सिलर म्हणून आसा फोंडा म्युनिसिपल कावन्सिलान. हे दोगूय जाण बीजेपीन प्रवेश करता म्हणून असो एक सोर्सिसा थ्रू आमकां हें आयिल्लें आसा. आमी म्हाका दिसता प्रुडंटान ब्रेकूय केल्या. सोर्सीस इतलेंच म्हणटा की कन्फर्म आसा की प्रवेश बीजेपीन करता म्हणून. आणि फक्त आमचे कडेन ऑन कॅमेरा अजून पर्यंत संपर्कांत उलोवपाक कोण मेळोंक ना जावं रवी नायकूय उलोवपाक मेळोंक ना. पण प्रेस्तारा चड करून हेंचो प्रवेश जावपाचो अशें शक्यता आसा. आनी आतां पर्यंत पळोवपाक गेल्यार की जायते कार्यकर्ते येवन तेच्या घरा कडेन जावं रितेशाक जावं रवी नायकाक येवन मेळत आसा. सो ही हालचाल जी आसा बीजेपीन वचपाची जवळ जवळ 100% आसा अशी दिसता. प्रमोद. या थँक्स अ लॉट विवेक. अशें आसता एक कोवीड आसूं कितें आसूं आमचें राजकारण गोंयचें थांबना अशीच परिस्थिती आसा. सगळे स्तरांचेर राजकारण चालू आसा. भितरय कॅबिनेटाचे भितरय राजकारण, कॅबिनेटाचे भायरय राजकारण, काँग्रेसीकय राजकारण. घडये एक एकदां लोकांक वीट येत पण आमगेलें राजकारण थांबना. आनी कोवीड सोंपता मेरेन आनी कितली डिफेक्शन्स जातात. म्हाका दिसता हें पळयतकीर गोंयकारां मदली फ्रस्ट्रेशन आनी वाडटलें. इतली केसी चलल्यात, इतले लोक वतात पण आमचे राजकारण आनी राजकारणी उडये मारपाचे थांबयनात म्हणून. सो हांव थंयच्यान मुखार वता. फोंडे सावन मयुरा मारया, कुडचडे, सांगे, केपेंचे अपडेट. मयूर कितें आहा ह्या 3 वाठारांचे अपडेट? प्रमोद, कुडचड्यार आज 3 केसी जाल्ले आसात. 3 केसी शेड्येचे. एक फॅमिली मेल अँड फिमेल आणि एक नियर बाय मेल. आणि हेर रिपोर्ट अजून पर्यंत मेळना. कॉन्टॅक्ट सारको जालो ना डॉक्टरा फुडें आमकां. तशेंच केपें सांगपा म्हणल्यार केप्यां काल 3 केसी जाल्ल्यो. ग्रामोळ केप्यां एक मेल तो जीएमसी कोणाक जाप दिवपाक गेल्लो. थंय गेले कडेन तो चॅक केल्या पयल्यार तो पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. तशेंच एक फिमेल दिव्याणा काम करताली ती पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या. आणि एक मलकाणे प्रायव्हेट हॉस्पिटलान एक नर्स ती पॉझिटिव्ह मेळ्ळी. आणि आज सकाळ फुडें आनीक रिपोर्ट येयला जो किग्रामोळा वयलो जो जीएमसी गेलेलो रिलेटिव्ह मेळपाक ते गेले 2 जाण फॅमिली मेंबर पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या म्हणून. तशेंच सांग्या वयली सांगपा म्हणल्यार सांग्यार आज 3 केसीस मेळ्ळ्यात. एक वालकेणी, एक उगे आणि एक नियर बाय मिरेकल हायस्कूल. तशेंच काल मुस्लिम वाडा सांगे हांगा 2 केसीस मेळ्ळे. एक रिक्षा ड्रायव्हर तो मडगांव रिक्षा करतालो, रिक्षा चलयतालो तो आनी तेगे बापूय मेळ्ळो. तशेंच दरीवाडा कोटाळी हांगा 3 पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. तो आसा तो वेर्णा कंपनी काम करतालो आनी तेगे आवय बापूय पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. आणि दरीवाडा कोटाळी हांगा ऑलरेडी 3 दीस लॉकडावन केला. लोकांनी विलिंगली केला कित्याक कॉन्टॅक्ट जावं वाडूं जायना म्हणून. तशेंच प्रमोद एक गजाल सांगपाची म्हणल्यार मुस्लिम वाडा हांगा एक पेशंट 23 तारखेक एडमीट जालो. तो तेगे सरकारान व्हेल्ले आनी ताका अटॅक येवन तो 23 तारखेक एक्सपायर्ड जालो. आणि 24 तारखेक तेगेले कब्रिस्तानात तेगे मरण बी जालें. आणि आफ्टर 12 दिसांनी रिपोर्ट येयलो तो पॉझिटिव्ह म्हणून. म्हणजे सांग्यार हांगा एक अशी मातशी भंयच जाली कित्याक अकस्मात सगळे मरणा कोण गेल्ले नॉर्मल म्हणून गेल्ले. पूण आतां तो रिपोर्ट पॉझिटिव्ह येयलो म्हणजे आतां कोणा मिस्टेक डॉक्टरांनी मिस्टेक काय तेंकां कितें काय समजा आमी सगळे भिल्यात. आनी 57 सॅम्पल्स काडून व्हेल्या त्या वाठारा वयले मुस्लिम वाठारा वयले. या थँक्स अ लॉट मयूर. हांव म्हापशां वता. श्याम सुंदर फडते आमचे बरोबर. श्याम कितें आहा म्हापशेची अपडेट, बार्देजाची अपडेट, वॉट इज गोइंग ऑन? म्हापशा आणि बार्देशांत पळयल्यार डेलीच्या डेली 10 ते 15 केसी वाडतच आसा. गेल्या 2 दिसांकूय तीच परिस्थिती आसली. आयजूय परत तीच परिस्थिती आहा. म्हापसा अर्बन हेल्थ सेंटराचे हितून आयज 7 केसी मेळ्ळ्यात. 7 केसींसून डांगी कॉलनी म्हणजे थंयसर अजून केसी नासले. कुडको तरी आसलो बरो. थंयसर 3 केसी आयज मेळ्ळ्या. मागीर मरोड थंयसर पयलीं 1 मेळ्ळेली पयर आयज 1 केस मेळ्ळ्या. पेड्या 1 मेळ्ळ्या. कुचेले 1 मेळ्ळ्या. मागीर शिवोले आयज शिवोले 4 केसी आहात. पर्रा 1. मागीर एक तो पुलीस PSI ASI तो आणि त्याची मिसेस एक ती पॉझिटिव्ह जाल्ली आहा. आग्राच्यान एक
ट्युरिस्ट कामाक लागून येयल्लो तो एक पॉझिटिव्ह जाला. मागीर राय शिवोले हांगासर एक जाला, हे शिवोले PSCच्या अंडर. मागीर कोलवाळ PSCच्या अंडर 3 6 7 केसी आहात. अस्नोडा एक, मागीर कोलवाळे 2 केसी आहा, थिवे 3 केसी आहा. अस्नोडे आहा तो एक टायर पंक्चर वालो आहा. मागीर कामुर्ली 1 आणि हळदोणा काय ना, कांदोलेचो रिपोर्ट मेळोंक ना, परवलीचो मेळोंक ना. आणि डेलीच्या डेली केसी वाडत आसा. दुसरे म्हापशा जर पळयलें जाल्यार फूल पयलीं सगळे हे सायडीचे सगळे दोंगर आणि कुचली गंगानगर ते जाले. आतां सिटीजान सगळे आख्खे फूल म्हापशाकूच जाला, मार्केटा मेरेन पावले. पयर एका रेस्टॉरंटाचो एक स्टाफ पॉझिटिव्ह मेळ्ळो, एक हॉटेलाचो ओनर एक पॉझिटिव्ह मेळ्ळो, त्या भायर तेची बायलूय पॉझिटिव्ह जाल्या, तेची फॅमिली जे पॉझिटिव्ह जाले. अश्यो डेलीच्या डेली केसी वाडत आहा. पूण सांगपाचें म्हटल्यार गव्हर्मेंटा कडल्यान जावं लोकां कडल्यानूय बाबा आपूण कितें तरी सेफ कितें तरी करूंक जाय म्हणून लोकूय केअरलेसपणान कशें चलता. मार्केटांनी बिंदास सगळे ये वच सगळें चालू आसा. दुसरें आयज गव्हर्मेंटान हें केलें म्हणजे अवेरनेस व्हेकल. आयज आमदारान फूल कोवीड अवेरनेस व्हेकलाचें इनॉग्रेशन केलां डेप्युटी कलेक्टराच्या हितून. दुसरें आयज पावसाचो रिपोर्ट घेता जाल्यार गेले पयरच्यान भरपूर पावस पडटा. 2024 वरां तर अजून मेरेन चालू आसा. आणि फायर ब्रिगेडीक आतां मेरेन 24 वरां दिसा वयर कॉलां येयल्यात. तितून झाडां पडल्या, लायटीचे खांबे कोसळून पडले आणि डॅमेज खूब जाल्ली आहा. दुसरे हे जालें या थँक्स अ लॉट फट्टे. हांव थंयच्यान वता सत्तरी कल्पेश. फाटले कांय दीस आयतार बीन आमचे अपडेट्स ताका लागून खुबशे फोन येवन गेले आणि लोक अशें सांगतात की तुमची अपडेट जो मेरेन आमकां मेळना तो मेरेन आमकां एक्झॅक्ट रिपोर्ट कितें आहा तें कळना म्हणून खुबशे फोन येवन गेले. म्हणून हांव सर 1 तारीख टील डेट 1 तारीख ते आयज मेरेन हांव अपडेट्स दिता. धारकण विलेजीन सर धारकण विलेजीन वाळपय हांगासर 4 केसीस पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या. तितूंतले 2 आसा ते पेडणे बेकरीन काम करताले. म्हादय अडवय 10 केसी मेळ्ळ्यात. वांते अडवय आसा तितून 1 केस आसा ती काजू फॅक्टरीन काम करता. शिगणे अडवय 1 केस काजू फॅक्टरीन काम करता. नागवे 1 केस आजुलो हॉस्पिटलान काम करता. शीर सावड्डे 1 केस, सालेली 1 केस, बुद्रुक करमळी 1 केस काजू फॅक्टरीन काम करता. झरमे 1 केस मेळिल्ले आसा नेस्ले कंपनीन. खडकी 1 आणि मासोड्डे 1 मेळ्ळा. ते दोगांय जाण केटीसीन कामाक आसता. पाली 1 आसा तो इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटीन काम करता. आणि दाबे विलेजीन आसा तो एक सेक्युरिटी गार्ड मेळ्ळेलो आसा. म्हणून आयज पर्यंत सर टोटल एक्टिव्ह केसीस ज्यो 70 आसा त्यो 16 आसा. तश्योच न्यू कॉलनी गुळे हांगासर 12 केस, एकूच फॅमिलीतले 10 मेंबर पॉझिटिव्ह मेळिल्ले आसा आणि तेजे सायडीक 2 पॉझिटिव्ह मेळिल्ले आसा. पण सर म्हाका एक गजाल स्पेशली हायलायट करून दिसता की आमचे जे गांव आसा, जे गांवांनी थंयसर गांवांनी पळोवपाक गेल्यार खंयच्याच गांवांनी सोशल डिस्टन्स कोण मेंटेन करिना, कोणूच मास्क घालिना, पंचायतीचो अवेरनेस नासता, कांयच नासता. इवन पंचायत एक खंयचो पेशंट मेळ्ळो जाल्यार मागीर पंचायत खंय तरी अकस्मात जागी जाता आणि मागीर अवेरनेस करता. सो मागीर अवेरनेस करचे परस म्हाका दिसता पयलीं अवेरनेस केल्लो चड बरो. थोडे पंचांक सरपंचांक अशें खबर केस आपल्या वाठारांत पॉझिटिव्ह मेळ्ळा हे खबर पासून नासता. अशी परिस्थिती सध्या सर जाल्ली आसा. दुसरी गजाल सांगपाची म्हटल्यार सर कोवीड केअर सेंटर आमच्या वाळपयन सर कितलेशेच गव्हर्मेंट हॉल आसा, गव्हर्मेंट प्रिमायसीस आसा. सो कोवीड केअर सेंटर वाळपय सत्तरी खातीर एक कोवीड केअर सेंटर करपाची गरज आसा. कित्याक तर काल पेशंट मेळ्ळे तांकां लेट नायट मेरेन एम्ब्युलन्स येवन तांकां डायरेक्ट कलंगूट व्हेल्ले आनी आयसोलेट केले. सो अशी परिस्थिती आसा सर, कळ्ळें न्ही. हांव एक गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की कोवीड केअर सेंटर सत्तरी खातीर इंडिपेंडंट एक जावचें. ना डेफिनेटली आय थिंक म्हाका दिसता खूब टायम जालो आमी हे सांगत आसात की प्रत्येक तालुक्या भितर तरी एक कोविड सेंटर जाय आणि मागीर जर गरज पडली जाल्यार प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर तरी जाय. कारण अल्टिमेटली जर मनीस आपल्याच तालुक्यांत उरलो, आपल्याच कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर उरलो, ताच्या घरच्यांक तो लागीं आसता, एक कम्फर्ट लेवल आसता. सो म्हाका दिसता आमी सुरवातीसान सांगतात अजून मेरेन आमच्यो गाडयो मुखार धुकलनात. आमी काल भलायकी मंत्र्यांचो इंटरव्यू केल्लो, तेही कळनात कित्याक, मुखार कित्याक वचनात हाजी उत्तर जे आसा ते सोदूनय सापडना. तेही सांगतात विचारल्यार की हय करया करता हें आतां. बट कांय सादी कॉमन सेन्साची गजाली सुद्दां
जाय तश्यो सध्या मुखार वचनात ही वस्तुस्थिती. हांव थंयच्यान वता पेडण्यां, मकबूल आमचे बरोबर. मकबूल, कितें आहा परिस्थिती पावसाची बी कोविडाची बी? पेडण्याची अपडेट म्हटल्यार सर पाऊस गेल्या 3-4 दिवसांच्यान पाऊस बरोच पडटा आणि कोरगांव आणि पेडण्याच्या वाठारांत भरपूर झाडां पडले, 7 झाड पडलेले असतात आणि फायर ब्रिगेडचे आपले काम बरे भशेन करीत असतात. कोविडाचे म्हटल्यार सर आता मेरेन 103 जाल्या. आयज मेळ्ळेले तांबोशे 1, चोपडे 1, हरमला 1 आणि फाटल्या 2 दिसांत 1, पालये 1 आणि तळर्ण हांगा 1 मेळ्ळ्या. बरी एक गजाल म्हटल्यार सर आता मेरेन 80 जाणां बरे जावन बरे जाल्लेले असतात. आता 23 जाणां पॉझिटिव्ह असतात. या थँक्स अ लॉट मकबूल. या थँक्स अ लॉट. या थँक्स मकबूल. हांव क्विकली लौकिका मारया वता. लौकीक दोन्ही गजाली IMDची मॅट डिपार्टमेंटाची कितें अपडेट आहा पावसाचेर, कारण पावस असो पडटा की लोकांक आमी अपडेट दिवप सामकें गरजेचें. आनीक हेल्थाच्या हाजेर कितें आसा काय कितें? प्रमोद, IMDचे पयलीं सांगता. IMDच्या आतां जो कमेंट येयला मॅट डिपार्टमेंटा कडल्यान की ते म्हणटा पूर्वच्या हितून कंपेर करीत जाल्यार 19% पावस चड पडला आयज मेरेन. पूर्वच्या हेचे कडेन कंपेर करीत जाल्यार फाटले 24 वरांक म्हणटात ते पेडण्यान सगळ्यान चड पावस पडलो जो 17 सेंटीमीटर आसा. मागीर आनी लो प्रेशर बेल्ट तयार जाल्ल्यान विंड स्पीड वाडल्या. विंड स्पीड तयार जाल्यान हो पावस पडला आनी हेजो इफेक्ट म्हणटा ते आनी 2 दीस म्हणजे 6 ऑगस्ट पर्यंत उरतलो. 6 ऑगस्ट मेरेन तेंच्या आपल्या रिपोर्टांनी ऑरेंज कलर दाखयला की चड अशाच प्रकारचो पावस पडपाक शकता म्हणून. दुसरे प्रमोद, हेल्थाचे सांगपाक जाल्यार कालची जी हेल्थ मिनिस्टरा बरोबर इंटरव्यू जाल्ली तितून तेणी म्हटलेले की सगळे GMCतले डॉक्टर बी रोटेट जातले, तेवूय बी कोविड हॉस्पिटलान वयतले म्हणून. ते काय प्रिंट मिडियान न्यूजूय हाडलेली की आतां युरोलॉजी, मागीर कार्डिओलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी हे डॉक्टर सुद्धा कोविड हॉस्पिटलांत विजीट करतले आनी तांकां प्रेशर येवचो म्हणून हे अशें रोटेशनान घालतात. त्या बरोबर तेंची स्पेशलिटी थंय वापरपाक मेळटली. असो तेजो 2 हे आहा. हेजे वयल्यान एक गजाल स्पश्ट जाता की इतले दीस जेव्हा आतां 61 सुमार केसीस जाले, आतां 60 काय 61 कितें डेथ जाल्यो आनी तितून रिजना ताका कोमॉर्बिडिटी दाखयले गेले. तांकां हो जो ट्रिटमेंट जाय आशिल्लो ऑन्कोलॉजी वा न्यूरोलॉजी, कार्डिओलॉजी, युरोलॉजी हो मेळनासतलो आनी गव्हर्मेंटान आतां 60 डेथ जाले उपरांत हे डिसिजन घेतलें. एब्सोल्युटली करेक्ट. जशें हांवें म्हणिल्लें की आमी काल विचारलें तेन्ना सरकाराक कळटात गजाली पूण त्यो जायनात. ह्यो ज्यो आमी म्हणिल्ले हेच हातूंतल्यान दिसता 60 लोक गेले, सगळ्यांक आमी कोमॉर्बिडिटी म्हणून वेळ मारून गेली आनी आज परत जे हाजे पयलीं आमी सांगिल्लें, एकदां गव्हर्नरांनी सांगिल्लें, लोकूय कंटिन्युअसली सांगताले की ESI कोविड हॉस्पिटलां भितर ह्यो ज्यो कोमॉर्बिडिटीज आसात तांची खातीरची ट्रिटमेंट आनी व्यवस्था आसपाक जाय म्हण. इतली दीस जाले तरी ती नाशिल्ली हें आज स्पश्ट जाता. कारण काल मिटींग जातकीर हे दोतोर थंय रोटेट करपाचेर चर्चा जाल्या आनी ती व्यवस्था चालीक लावपाची थारला. हाजे वयल्यान कळटा की हांव सुरवातेसान म्हणटा की गव्हर्नमेंट प्रत्येक गजाल आमची 10 ते 15 दीस लेट करता म्हण. जी गजाल आज करपा जाय ती आनी 15 दिसांनी जातली. ताका लागून जो प्रॉब्लेम जाता की जेन्ना ती 15 दिसांनी जाता तेन्ना परिस्थिती हाताभायर गेल्ली असता, तो प्रश्न आनीक गंभीर जाल्लो असता. सो बेसिकली सरकारा कडच्यान म्हाका दिसता अपेक्षा इतलीच आसतली की मातशी फास्ट काम करपा जाय आनी जर पॅन्डेमिकाच्या परिस्थिती भितर जर तुमच्यांनी फास्ट काम जायना जाल्यार आनी केन्ना करतले. हांव इतल्याचेर थांबता. थँक्स अ लॉट टू ऑल माय रिपोर्ट. या लौकीक एनीथिंग? आता जे सगळे आमचे IAS ऑफिसर ते खुबशे IAS ऑफिसर वॉर रूमानू काम करता. तांकां समजपाक ही अल्तिनोची केस बरी आहा की तुमच्या घरान येवपी घरान निवळसाण वा रांदपाक येवपी एक वेळ ती थ्रेट आसूं शकता, एक वेळ ती पॉझिटिव्ह म्हणजे जाली जाल्यार सगळे हिंका प्रॉब्लेम जावंक शकता. आतां तरी कळपाक जाय हे लूप होल्स आमी सोडपाक जायना. आतां तरी कळपाक जाय की फक्त फॅमिली भितर सुद्धा सिम्पटम्स येतकीर टेस्ट करतले, ही गजाल बंद जावपाक जाय, सगळ्यांची टेस्टिंग जावपाक जाय. आनी दुसरे वटेन एकूच गजाल आनी पणजेची केस कालची जो मेळ्ळो तेजो रिपोर्ट येवपाक 6 दीस लागले, पण 6 दीस तो भुरगो भोंवत रावलो. तेणी खुबशे जाणांक फोर्स केले क्वॉरंटायन रावपा. हितून लिडरूय आहा, थोडे पॉलिटिकल लिडरूय बी आहा. तो तेणे आपलें काम चालू दवरलें, तो भोंवतालो आनी 6 दिसांनी रिपोर्ट येयलो तो पॉझिटिव्ह आसलो. आतां जितले लोकांक आतां मेळ्ळा तांकां सगळ्यांक येता त्रास, म्हणजे लोकां वटेच्यान चुको जाता त्यो सुदारपाक जाय. डेफिनेटली. हांव इतल्याचेर थांबता, म्हजो वेळ सारको सोंपला. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.